तुझे जिवीत तुका भेटो सगळ्या मनशाक सोड वाटचाच्या एकाच मना एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मना एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता जेजू वांगडा आमी सगळीं तुझे कोपान सदांच रावच्या एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या आणि अपुरबायेच्या बाबा बिनेनो बागेवन फ्रांसीक शावेराच्या मोजतीन सगळीं आमी ह्या देव मंदिरांत आसा. चडशीं जाणां आमच्या घरान आसा आनी आमच्या टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान एके भाशेन बागेवन फ्रांसीक शावेराच्या नोवेनाच्या निमाण्या दिसाक वांटो घेता. ह्या दिसांनी देवाच्या उतराची जाय ती समजणी आमी घेतली. देवाच्या उतरान आमकां जाय ती पोसली आनी देवाचें उतर बावडेन न्हय आमकांच बोगोर दुसऱ्या धर्माच्या मनशां सोबी अदीक मोगाचें संबंद करूं. आनी आयचो विशय आमकां सांगता धर्म संबंदा उद्देशी बागेवन फ्रांसीक जावियर जालो जेजूचो गोवाय. आमी ह्या संवसारांत जियेतना बावडे आमचेच पासत जियेना. बागेवन फ्रांसीक शावेर आपणा पासत जियोंक ना, तो जेजू पासत जियेलो. ताचें जिवीत सेवेचें जालें. ताचें जिवीत सगळ्या मनशाक एक सारकें करपाचें जालें. तर आयची मिसाची भेट तातूंत जेजू आमकां सगल्यांक मेळटलो. जो जेजू बागेवन फ्रांसीक शावेराक मेळ्ळलो तो आमकां मेळूं. आनी आमचो पाप साहेब अशें म्हणटा धर्म संबंद म्हणजे एक चालती फॉर्मलदाद न्हय. ती आमकां एक व्हडली जबाबदारी. दुसऱ्या धर्मा मदें मोगाचे शांतीचे संबंद घडोवन हाडूंक आनी आमी पयलीं आमच्या धर्मान बावडेन देवाक मानता तसलीं क्रिस्तांवां जावंक बागेवन फ्रांसीक शावेराची मोजत हे मिसाचे भेटयेन मागतना खेरीतपणीन मागुया. फेथ फॉर्मेशन दोतोनीचें केंद्र आमच्या गोंयांत आसलीं सगळीं शिक्षणीक मोळां DSE, ABE आनी खेरीतपणी इंटर रिलिजियस डायलॉग तांचे वरवीं धर्म संबंद आमच्या गोंयांत वाडत वेता. बागेवन फ्रांसीक शावेरा आमकां तुजे कृपेन भर. पयलीं आमचे सोबे उपरांत दुसऱ्या धर्मा सोबे मोगाची वाट चलूंक ताची कृपा मागतना संवसारांत आसलेले हे पिडे पासतूय मागुया. हिवूय पिडा एक व्हडलो वायरस जी आमकां एकामेका सोशिल्लीं पयस काडटा. सायबा बेगीनूच तुजे कृपेन ही पिडा पयस कर म्हूण तुटी घडी आमी मागुया. धर्म संबंद मोगाचो संबंद. धर्म संवाद एकवटाची सेवेची संबंद. जायते फावटी दुनिया आमी विसरल्या. म्हजें जिवीत सारकें, म्हजोच धर्म सारको, हांव उलयतां तें सारकें, फुडें दुसऱ्यांक आमी फावो तो मान दिवंक चुकल्या सायबा. तुज्या चालत्या जिवितांत तूं सगल्यांक मानान लेखतालो. असलें जिवीत आमी भायर आयलां कुशीक दवरलेल्या पातकांचें भोगसणें मागुया. आनी मिसाचे भेटे वरवीं सगल्या मनशां सोबे मोगाचीं भुरगीं जावंक बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून
वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध. ते पासत भाग्योन सुदां सांकवार मारये, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची सगळ्यांची काकलूत करूं. देव बाप आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुजो सोपून एकवट आनी खरो मोग तुज्या बाबार्थ्यांक एक काळीज आनी एक मोन अशें तूं पवित्र सुबेक एकचारान आनी एका मोनान जिवंक बाबार्थाची ओळख घेवंक तूं आमकां सगल्यांक आपयता. धर्म संबंदां उद्देशी आमी सगल्यांनी मोगाचो समजिकायेचो एकवटाचो संबंद सांबाळूंक दी आमकां तुज्या भुरग्यांक कृपा. आमच्या सोमया जपता जेजू क्रिस्ता वरवीं खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. Amen. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या पर्वतार दोलबारांचो सर्वेस्पोर सगल्या पोरसांक बऱ्या बऱ्या जिन्साचें एक जेवण तयार करतलो आनी त्या जेवणार बऱ्यांतलो बरो सोरो वांटतलो. सामार बामार घालून रांदलोलें आनी रुचीक जेवण आनी गाळून काडलेलो तरेतरेचो सोरो. त्या पर्वतार सगल्या लोकांचेर पडलेलो आसा तो दुखीचो पर्दो तो काडून उडयतलो आनी सगलीं राष्ट्रां पांगरून दवरता तें मरणाचें चेदर पिंजतलो. सासणांक मरणाचो भस्म करतलो आनी सगल्या पोल्यांचेर दुकां व्हांवतात तीं दोनी सर्वेस्पोर पुसून काडटलो. आख्खे पृथ्वेचेर आपल्या पोरजेची लॉस तो पयस करतलो आनी सगल्या पोल्यांचेर आख्खे पृथ्वेचेर आपले पोरजेची लॉस तो पयस करतलो. कित्याक सर्वेस्पोरान अशी भास दिलोली आसा. त्या दिसा म्हणटोली, पळयात हो आमचो देव. आमची सोडवण करतलो म्हूण ताचेर आमचो विस्वास आसलो. होच तो सर्वेस्पोर. ताचेरूच आमी विस्वास दवरलेलो. ताणें आमची सोडवण केली देखून कुशलकायेचे उल्हास सोडटां आनी संतोषभरी जातां. सर्वेस्पोराचो हात ह्या पर्वतार आसा. देवाचें उतर हें. देवाचे वरपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पोराच्या घरान सदां काल म्हजें ठिकाण. सगलीं म्हणुया. सर्वेस्पोराच्या घरान सदां काल म्हजें ठिकाण. पांचवी चार तुजीं चरवणां थंय म्हाका विसव तूं दिताय. थंड उदका सोरी पावयताय. थंय म्हज्या आत्म्यांक जीव भरताय. मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय. जबाब. सर्वेस्पोराच्या घरान सदां काल म्हजें ठिकाण. काळोखान खड्ड्यान हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना
लागींच तूं आसाय मोजेशी सदां तूं उबो सांगाती दांड्या कोक्या सयत गोठाय धीर म्हाका तूं दिताय जबाब सर्वेस्पराच्या घरांत सदां काळ म्हजें ठिकाण अजाप जावन दुस्मान पळयतात रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय दोमदोमीत माथ्यार तेल घालताय बोलेपण करपा दिसान दीस घसघशीत म्हजेर देंवतली देवदानां तुज्या मोगाची जबाब सर्वेस्पराच्या घरांत सदां काळ म्हजें ठिकाण सासणाचें बिराड म्हाका गावलें अर्चीत घर म्हज्या देवाचें हेंच ठिकाण म्हज्या काळजाचें जबाब सर्वेस्पराच्या घरांत सदां काळ म्हजें ठिकाण उद्गाराक उबी रावया Alleluia, 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 Alleluia. पळय आपल्या पोरजेची सोडवण करूंक सोमी येता ताका मेळूंक तयार आसात ती सुदैव Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं मातेबा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या जेजू गालिल्याच्या दोंगरावेल्यान देगेवेल्यान तो चडून वेतालो थंय बसून तो बसलो आनी थंय लोकांच्यो उरपोंजी एकठांय जाल्ल्यो कुड्ड्यांक थोंट्यांक बेऱ्यांक आनी हेरा वायटाकारांक सगल्यांक बरोबर हाडून ताचेशी दवरतालीं मोनी उलयतालीं कोड जाल्लीं नितळ जातालीं तोंटी चलतालीं कोडकारांक कुड्ड्यांक नदर येताली आनी सगळें पळोवन लोक अजाप जाल्लो पूण जेजून आपल्या शिसांक आपोवन तांकां म्हटलें म्हाका हे लोकांचे चुरचुऱ्या दिसतात आयज 3 दीस जाले म्हजे बरोबर ती आसन आनी तांकां जेवंक खावंक तांचे कडेन कांयच ना उपाशी तांकां धाडूंक म्हाका खुशी ना वेतना आटीर ती पडूंक शकतात शिसांनी ताका म्हटलें ही एकसुरी सुवात लोकांक जेवण दिवंक पावूंक आमचे कडेन उंडे खंय आसात जेजून तांकां म्हटलें तुमचे कडेन कितले उंडे आसात ताणें सांगलें 7 आनी थोड्योच मासळी तेन्ना ताणें लोकांक थंय बसूंक लायली आनी उंडे आनी मासळ्यो आपल्या हातांत घेतली देवाक दिन वासून ते मोडले आनी आपल्या शिसांक दिले शिसांनी लोकांक वांटले सगळीं जेवलीं आनी दादोशी जाल्लीं आनी उरलेले कुडके कोरणांनी भरून तांणी एकठांय केले जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये वाकाणी तुका क्रिस्ता मोगाच्या आनी उपुरबायच्या बाबा भयणानो नोवेनाचो आयज निमाणो दीस आनी ह्या दिसांनी एक विशयाचेर आमी जायतो नियाळ केलो जावं ह्या मंदिरांत येवन जावं आमच्या घरांत रावन
आनी देवाच्या उतराची एक एक दिसाचो विशय मनान दवरून आमच्या जिवितान बाबडे न्हू आमी बरी क्रिस्तांवां जावंक आमकां एक उपाय जाल्यार आयचो विशय धर्म संबंदा उद्देशी बागयोन फ्रांसीस शाबेर जालो जेजूचो गोवाय. जे देवाचें उतर ह्या दिसांनी आमच्या काळजान सादलें ताचे वरवीं बाबडे आमी एक एकलो जेजूचो गोवाय जावंक आमकां एक उपाय. देवान तुका आनी म्हाका ह्या संवसारान घातल्यात बाबडे कित्याक गाय? झगडीं झुजां करूं, मार फार करूं, दुसऱ्या धर्माक अपमान करूं, वो दुसऱ्या मनशाक खाला उडोवंक गाय? एक आमच्यांनी खात्रेन सांगूं येता ते म्हणजे देवान तुका आनी म्हाका जरी तर ह्या संवसारान घातला शांतीची वाट दवरूंक आनी शांतीची भुरगीं जावंक. जुंय शांती आसता थंय देव आसता, जुंय शांती आसता थंय मनीसपण आसता. आनी शांती जावन आसा एक व्हडलें हातियार जें आमकां सगल्यांक लागीं हाडटा. आनी हाका लागून हांव म्हणटलो बाबडे न्हू ही शांती आमकां सगल्यांक धर्मांतल्यान मेळटा. एक एक धर्म आमकां सगल्यांक शांतीची भुरगीं जावंक आपयता. आनी हे मनान दवरून बाबडे न्हू बागयोन फ्रांसीस शाबेर खंयच्या देसांतल्यान आमच्या गोंयांत आयलो. झुजाची झगडीची चिंतना मनान घेवन येवं ना तो. हालींच जेन्ना लॉकडावन जाल्लें थोडे एक थंयसर एक वेबनार जाल्लो आनी तेन्ना थोड्या मनशांनी एकल्या मनशान असो प्रचार केलो. बागयोन फ्रांसीस शाबेर जेन्ना गोंया आयलोलो ताणें खंय दुसऱ्या धर्माचीं देवळां आनी तांचे रितीचो विध्वास केलो. आयकूंक अजाप दिसता. ह्या बागयोंतान बाबडेन खंयच्या धर्माचो विध्वास करूंक ना न्ही खंयच्या धर्माक अपमान करूंक ना. जेन्ना बागयोन फ्रांसीस शाबेर गोंया आयिल्लो बाबडेन जावं दुसऱ्या देशांनी आयिल्लो एकूच ताचो आवडो आसलो शांतीचो भुरगो आपूण जावंक आनी शांतीचो भुरगो कसो दुसऱ्यांक दिवंक. बागयोन फ्रांसीस शाबेराच्या जिवितार एक चालती नदर लावया. जेन्ना उदेंतितान जापान देशान कागोशिमा ह्या गांवांत तो पावल्लो ताणें खंय आपल्या धर्माच्या मनशां लागीं मोगाचें संबंद करूंक ना. दुसऱ्या धर्माच्या मनशांक लागीं खंय ताणें मोगाचें संबंद केल्ले. क्रिस्तांवांकूच लागीं काडूंक ना, दुसऱ्यांक पाड घालूंक ना ताणें. बागयोन फ्रांसीस शाबेर बाबडो दुसऱ्या गांवांचो आमच्या गोंयांत आयलो म्हूण ताची भास दुसरी आसली, वेगळी आसली. ताका इंटरप्रेटर जाय आसलो, भाशंतर करपाचें, आपणाचें उलोवप दुसऱ्यांक सांगपाचें. आंजुरूस नांवाचो बुद्धिस्ट दुसऱ्या धर्माचो ताणें ताका आपलो इंटरप्रेटर केलो. हांव कितें सांगता तें दुसऱ्यांक सांग. मोगाच्या बाबडेन जे जण मेडिटेशन बुद्धिस्तांचें मेडिटेशन तो जिवितान आपल्या जिवितान शिकलो. आनी हाचे वरवीं आमकां इतलें सिद्ध जाता बागयोन फ्रांसीस शाबेरान दुसऱ्या धर्माक अपमान करूंक ना, दुसऱ्या धर्माचें ताणें वायट करूंक ना. हें सोत आमच्यांनी खात्रेन सांगूं येता. उदीक जाल्यार बागयोन फ्रांसीस शाबेरान बाबडेन दुसऱ्या धर्माक मान दिलो. आयचें पयलें वाचप आमकां काय बरें सांगता. देवाच्या दोंगरार व्हडलें व्हडलें जेवण जालां. जेवणान बाबडेन मोगाचे संबंद वाडटात. आमचे मदें कितेंय आसत जाल्यार जेवणान उपरांत आमी सगळें विसरता. दुसरें वाचप शुभ वर्तमान काय बरें सांगता. जेजू लोकांची भूक मारता आनी जेजू लोकांची भूक मारच्या आदीं बाबडेन क्रिस्तांवूच नासलो थिंयसर. जायत्या धर्माचे लोक थंयसर आसले, वेगवेगळे मनीस एके भाशेन थंय आसले. जेजू कोणाक भायर आयना. आनी ही घडणी बाबडेन आमकां जण एकल्याक उगडास करून म्हणटा. बागयोन फ्रांसीस शाबेरान न्हय म्हूण जेजून आपल्या जिवितान कोणाक भायर रावंक ना, कुशीक दवरूं ना, दुसऱ्या धर्माचें म्हूण कुशीक दवरूंक ना. आयज बाबडेन बायल्यान व्हडली फेरी ना जायत. पूण ह्या बागयोन फ्रांसीस शाबेराच्या मरणा वरवीं कितलो लोक ह्या दोंगराचेर येतालो, कितले भाशेची जेवणां जेवतालो. कोण तरी ह्या दिसांनी म्हणटालो, फादर ह्या दिसा वळगोंय वचप ना, हिंदू भाव त्यो ओळगो वचप ना, आमी जेवपा वयतालीं.
जेवण घेतालीं, सायबाच्या पांयां सुरशीं बसतालीं, आमी जेवतालीं आनी बरे भाशेन येतालीं. बाबडे न्हू धर्मा मदें दुसऱ्या धर्मा मदें बाबडे न्हू काय बरो मोगाचो संबंद आयज आमच्या गोंयांत आसा. पूण थोड्यांची खबर सोड तूं. भाग्यवान फ्रांसीस सावेन अशें केलें तशें केलें कित्याक एका मनशा विशीं बाबडो कोण सदांच बरें उलयना. आनी हें म्हणटाना ह्या भाग्यवान फ्रांसीस सावेरान ताचे मजतीन हिंगा लोक जेवणाकूच न्हय, जाय त्याने आपलें पोट भरलें, जाय त्याने आपलें उदार पसण केलें. दुसऱ्या धर्माचो कितलो लोक ह्या फ्रांसिकाक गोंयच्या सायबाक वळखो पर्यंत ना, पूण ताच्या पांयां सुरशी येवन बाबडे न्हू धर्मांतल्यान एक संबंद एके भाशेन घडटाले. जेजूच्या जिवितान वचून पळय बाबडे, ताणें केन्नाच कोणाक भायरांक ना. जुदे लोक कितें म्हणटालो जाणा, देवान आमकां सुर्गीचें रास फकत आमकां जुदेवांकूच नेमलां, हेरां धर्माच्या मनशांक न्हय. ते म्हणटाले दुसऱ्या धर्माच्या मनशांक देवान रचल्यात. आमी जाणां ह्या मुखारांत कितें आसा, उजो आसा. दुसऱ्या धर्माच्या मनशांक देवान रचल्यात जाल्यार फक्त तांकां उज्यांत तांचो इफेर्नाचो उजो जळटो दवरून. पूण भाग्यान तेन्ना जेजूचेर बाबडेन नदरलाय. जेजू विदेशांक दुसऱ्या मनशांक काय बरो लेखता. शोधपोती दुसऱ्या धर्माचो मनीस जेजू सुरशी येता, सायबा येनाका म्हज्या घरान. आनी जेजू कितें म्हणटा जाणा, येदो व्हडलो बाबार्थ आमी इस्रायलान पळोवंक ना. दुसऱ्या धर्माची जेजू वाक्काणणी करता. कितलो लोक ताचे सुरशी आयिल्लो बाबडे जेजू तांकां पेकोवणी दिता. तुमी ह्या दुसऱ्या धर्माची कुशीन सरात अशें म्हणना. मोगाच्या बाबडेन आमच्या जिवितान नदर लायत जाल्यार भाग्यवान फ्रांसीस सावेर जावं तो जेजू सगल्या मनशा कुळाक एक तरेन लेखता आनी एकाच मोगाचीं भुरगीं जावंक आमकां आपयता. तर आयचो विशय मनान दवरतना आमी वेगवेगळीं भुरगीं पूण एकाच बापाचीं भुरगीं, एकाच बापाचीं भुरगीं आमी बावडेन. सोंपोवच्या आदीं न्हू एक ल्हानशी घडणी सांगता. थोडे वर्सां फावटी हांव दुसरे इगर्जेन आसतना कोणें तरी म्हाका सांगलें, फादर एक फामील आसा, आदार केला म्हूण सांगना हांव. ताणें कितें म्हटलां ती उतरां सांगूंक सोदता. आनी ताका आदाराची गरज. जेन्ना ताणें म्हाका ही खबर सांगली, त्या मनशांतल्यान हांव त्या मनशाक वळखो पर्यंत ना, त्या मनशांतल्यान ताका आदार दिलो. थोड्याच म्हयन्यांनी त्या मनशाची म्हाका चीट येता आनी ते चिटीन जायतें बरयल्लें. आनी कितें बरयलां जाणा, फादर आय मे नॉट नो यू neither you know me. फादर हांव तुका वळखना, न्हय म्हूण तूं म्हाका वळखना, पूण तुज्या ल्हानशा आदारा वरवीं आय सॉ रिलीजन इन ह्युमॅनिटी. दुसऱ्या धर्माचो मनीस म्हाका म्हणटा, फादर तुजे ल्हानशे सेवे वरवीं हांवें मनीसपण एका धर्मांतल्यान पळयलें. बाबडेन जिविताचेर नदर लाय. ह्या ल्हानशे देखाव्यांतल्यान आमकां सांगता दुसऱ्या धर्माचो मनीस आमचे सेवेंतल्यान बाबडेन आमकां एके भाशेन मोगाची वाट दाखयता. तुमच्या धर्मान कितलें बरें आसा बाबडे. पाप सायप्रियान म्हणटा सेवा जावन आसा एक मोगाची उत्तम देणें. तातूंतल्यान आमी देवाक आमचे मदें पळोवं येता. सेवे वरवीं बाबडेन भाग्यवान फ्रांसीस सावेर आमच्या गोंयांत पावलो. म्हणटकूच आयच्या दिसाक आमी आमच्या धर्माक पयलो सांबाळुया, धर्माक पयलो सांबाळुया. बाबडो केन्ना जिवितान नदर लाय. आमच्या घरांत चुकोना आमी चुकता. जेन्ना आमच्या घरांत आमी चुकता तेन्ना बाबडेन आमी समाजाक दाखोवन दिता काय. घोवान अशें केलें, बायलेन अशें केलें, भुरग्यान अशें केलें, समाजाक सांगता काय आमी सांगना. धर्मा वाटेन बाबडेन कित्याक काय. ल्हानशी धर्मा वाटेन चूक जायत जाल्यार हांव म्हणना लिपोवन दवरची ना, वसान ताच्या सांग. आयज आमचो धर्म बाबडे आमीच थोडे फावट पाड घातला. ल्हानशी चूक जाली, कितेंय घडलें, गे सोशल मिडियाचेर घातलो, विकलो धर्माक. जेजूचो गोवाय जालो तूं. जेन्ना तूं तुज्या धर्माक विकता बाबडे न्हू, तूं जेजूचो गोवाय जायना, जायना. जसो जुदासान जेजूक विकलोलो, जेन्ना तूं तुज्या धर्माचेर आड उलयता दुसऱ्या धर्माच्या मनशाक फायदो जाता. जुदासा भाशेन धर्म विकपाचो मनीस जायनाका. भाग्यवान फ्रांसीस सावेर धर्म संबंदा वरवीं जेजूचो गोवाय, गोवाय म्हणजे विटनस. जायते फावटी आमी म्हणटा तो मनीस कुडतीन गेल्लो, जिखलो तो. कित्याक ताचो विटनस बरो आसले.
ताचे विटनेस बरें आसलो देखून तो केस जिखलो. आमी दुसरेंय म्हणटा केस हाणलो तो, कित्याक ताका विटनेस नासलो, पोच कांय नासलें. बाबडेन आमचो धर्म अशेंच, आमचो धर्म अशेंच. जरी तर तूं तुज्या जिविताचे वाटेर चलतना जेजूचो विटनेस जर जालो न्हू, तूं जिवितान जिखलोस. बागयोन फ्रांसीस शाबेर हुंयच्या देशांतल्यान आमच्या गोंयांत आयलो, जिखलो तो. आपल्या जिवितांतल्यानूच न्हय, मरणांतल्यान पर्यंत ताणें आख्खो संवसार जिखून तो विटनेस जालो. तर आयच्या दिसाक हे मिसाचे बेटे वरवीं आमी देवाक एक भास दिवया, सायबा पयलो म्हजो धर्म सांबाळूंक म्हाका आदार दी. जेन्ना हांव म्हज्या धर्मान बरे भाशेन मानान लेखता, म्हज्या धर्माच्यो चुकी हांव समजता, तेन्ना बाबडे दुसरोय लोक आमकां एके भाशेन मानान लेखतलो. हो की आयच्या दिसाचो संबंद, आयच्या दिसाचो विशय. आनी देव आमकां सांगता, जेन्ना तूं तुज्या धर्मान मोगाची वाट चलता, तेन्ना बाबडे न्हू एके भाशेन आमी सगल्यांक बरें करूंक पावता. आयज आमी खेरीतपणीन फेथ फॉर्मेशन, DCC, DSC, IRD बाबडे न्हू ही सगलीं खातीं आमचो बाबाट दुसऱ्या सोबेन जागयतात. सायडीक आसलेले आमचे रेतीराचे घरांगाच हेच घरान जायतीं जाणां आमकां म्हणटात, फादर हांव ओल्ड गोवा रेतीराक गेल्लो, एक दिसाचे रेतीर, पूण ह्या रेतीरांत हांव व्हॅल्यूज शिकलो, धर्म न्हू व्हॅल्यूज. जायतीं जाणां म्हणटात, बाबडे न्हू हांव सेंट झेवियर कॉलेजीन शिकलो फादर, आयज हांव व्हडलो जालो, कार्मल कॉलेजीन शिकलो. बाबडे न्हू एका आमकां सांगूंक सोदता इतलें, जायत्या धर्माचीं मनशां आमच्या शिक्षणाच्या मळार शिकून धर्म संबंदान वाडत वेतात. आयज आमकां व्हडलें देणें बागयोन फ्रांसीस शाबेराचें देणें, ताचे मजूतीन बाबडे कितल्यो कॉलेजी हांगा आमच्या गोंयांतूच दुसऱ्या गांवांत पर्यंत. पूण ते आमकां कितें शिकयता, दुसऱ्या धर्माचीं मनशां आमचे कॉलेजीन, आमच्या इस्कॉलान, आमच्या दोतोनीच्या केंद्रान सगळीं येतात. इंटर रिलिजियस डायलॉग हेवूय संस्था बाबडे न्हू एके भाशेन वावुरता सगल्या मदें मोगाचे संबंद हाडून. घोडे आयज हो आसपाचो घडणी, पूण आयज हे व्हायरसाक लागून घोडे जावंक ना. पूण आमी बाबडे तांचेय पासत मागुया, बरो वावर ते करतात, तांचे वावरा वरवीं आमच्याय गोंयान एकवटाचो मोगाचो संबंद हाडूंक. आनी आमी हांगासर आसां जावं आमच्या घरान आसान, पयलीं आमच्या घरान बरीं क्रिस्तांवां जावया. कित्याक जेजूनच म्हटलां, दुसऱ्याची नीत करी नाका आनी हांवूय तुजी नीत करचो ना. दुसऱ्यांक बरें कर, शांतीचें जिवीत जे. आनी तेन्नाच देव बाबडे न्हू बागयोन फ्रांसीस शाबेरा वरवीं आमकां सगल्यांक कुरपेन बसतलो. बागयोन फ्रांसीस शाबेरा, तुजे मजतीन आमी आसां, तुजे मजतीन आयज पर्यंत तुवें राखल्यान. संवसारान आसतलो व्हडलो व्हायरस, कोरोना व्हायरस, थोड्या तेंपान घोडये येतलो. पूण ही धर्माची वाद विवाद जावपाचो व्हायरस मनशान आपल्या काळजांतलो बंद करता, तेन्ना आमकां सगल्यांक शांती मेळटली. सायबा असलें जिवीत जिवंक आमकां आदार दी. बागयोन फ्रांसीस शाबेरा, तुवें वेता थंयसर धर्म परगटलो, वेता थंयसर बरें शिपडायलें. ह्या मिसाचे बेटे वरवीं आमी एकामेकाक बरें तें शिपडावंक, आमच्या धर्मा सोबें आनी दुसऱ्या सोबें मोगाची वाट दवरूंक जेजूची कृपा हे मिसाचे बेटेंतल्यान आमकां सगल्यांक मागुया. सगळीं उबी रावया. आमचे कशेन कांयच करूंक जायना. आमकां सगल्यांक देवाच्या आदाराची गरज. तर ह्या वेळार बाबार्थान बरमशान आमची मागणी बापाक उबारुया. हांव तुका उपदेश दितलो, धर्माची वाट धरची ती तुमी दाखयतलो. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या जिविताचे देखींतल्यान बाबार्थ्यांक धर्म संबंदा वरवीं धर्म संबंदाचें व्हडतेपण शिकोवंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. कोणाकूच वायटान वायट फारीक करूं नाकात, पूण सगल्या मनशाचे नदरेक जें कितें बरें तें तुमी करात. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी धर्माक लागून पडलेले गाय मोगाच्या आनी एकवटाच्या उपायांनी पेकूंक बापा लागीं मागुया.
आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. सदांच खालती जायात, दुलोब आनी सुसणेकायेची एकामेकाक मोगान सोंसात. वेगवेगळ्या धर्माची बाबाडती दुसऱ्या धर्मा सोबी आसलेल्या गैरसमज सोंपोवन शांतीची पावलांनी सगळ्यांक आपणाव बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. म्हणटोच दुसऱ्यांनी तुमचें तांय करचें म्हूण तुमकां जाय, तशें तुमी दुसऱ्यां तांय करात. आमी क्रिस्ती बाबा भयणांनी बागयोन फ्रांसीस शावेराक एक नामुणो करून दुसऱ्यांच्या आमच्या जिवितांत पेरवतलो रागाचो आनी उदासपणाचो उजो पालोवंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. एकामेकांताय दयाळ मोवाळ काळजाची जायात. वेगवेगळे धर्मांचे फुडारी आनी बाबाडती तशेंच आमच्या दोन प्रांतांत इंटर रिलिजियस अपोस्टोलेट हे खातीर धर्मा मदें समजिकाय आनी संवाद वाडोवंक वावुरता. तांच्या वावराचेर देवाचो सुबा आशिर्वाद पडूंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. सर्व पोरबेदारा आनी काकूसारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कश्टवतेल्या पासत तुका आमी प्रार्थना करता. ती कोनबाळायेन आयकून घे. येवचितू सुरू जाल्ली पेस पिडा निरंतराकाल येवं हे पिडेक लागून दोगदवतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती भलायकी शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशी येता. हे पिडयेचेर अभ्यास करतल्या विद्वानांक एक गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण मागता. तुजे लागीं आमी मागता आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकेच्या अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया उर्वी. आमेन. परमेश्वरा वरदारा सोमेस्तारी बेटुची. परमेश्वरा वरदारा सोमेस्तारी बेटुची. Dupato sosapormor Dom damit sodasorgan Dits pori amchinara Ishvara tujimukan Purmeshvara Vardana
बाबा बिण्यानो, तुमचें म्हजें हें बलिदान देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सोबेच्या दाबाक सर्वेस्पोर मांडून घेवं. मोगाळ बापा, ह्या संस्कारा वरवीं आमी तुजीं आपणायलेलीं भुरगीं जावं. एकवटाचो आनी मोहिपासाचो ओत्रेक आमच्या सगल्यांच्या काळजांनी पेटय आनी हे भेटवणे वरवीं आमचे ओत्रेक सुटय आनी एकवटाची शांतीची भुरगीं जावंक आमकां तुज्या भुरग्यांक कृपेन भर. मागता आमी तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाळटा. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी सगळीं दिन वाचुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. देवा आमच्या बापा, जायत्यो बऱ्यो अजापांच्यो वस्तू तुवें आमकां करून दिल्यात. देखून तुजे मुखार एकठांय जावन आमी तुका मान दिता. हे सोबीत सुंदर संवसारा पासत आमकां सगळें बरें दिताय त्या तुज्या आमच्या जिविताच्या देण्या पासत, दिसाच्या उजवाडा पासत. बरें तें करूंक आमची मोत उजवाडायताय त्या तुज्या उतरा पासत तुका वाकणटा. हे आमचे जमणी पासत तिच्या फळां खातीर संवसारांत जियेतल्या सगळ्या मनशां आनी धर्मा पासत आमी तुका दिन वाचता. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 povit. Darbarato सर्वेस्परतो, सर्गानी संसार बोल्या तुझ्या वैभवा. उत्सर्गी तुका सोय सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाड. ही आमची देणी पवित्र कर. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन कोश मरण सोसूंक वेच्या आदी उंडो घेतलो. दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. काल्स आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराराचें रगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक तुमी करात. बाबार्थाचो गोड पोरगो टुया. तुझ्या खुर्सा आनी पुरो जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर.
बापा जेजूच्या मरणाचो पुनर्जन्मपणाचो भुरगे आमी तुजी भक्तीपणी उगडास करता जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काळ तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक फावो केलाय देखून आमी सगळीं तुका दिन बसता जेजूची कूड रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर फ्रांसीस आमचो भाग्यवान बाब फिलीप नेरी आमचो गवळी सगळ्या याज्ञिकांक मोगान वाडय पुनर्जन्मपणाचो बरमसो दुरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्यांक तुजे पोरजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची आमच्या गारांतां आनी मिसाचे भेटेन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण मागता आंकवार मारी देवाचे माये सांगती भाग्यवन धर्मदुतां भाग्यवन फ्रांसीस शावेर सोर काळी तुका मानवल्ल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखान वांटो दी सांगाता तुजी मोहिमा गावंक फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोर पदवीदार बापा सोरबंदोन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमेन. बाबा बिनानो आपल्या बऱ्या उतरांतल्यान भाग्यवन फ्रांसीस शावेर जेजूचो गोवाय जालो पयलो आपल्या धर्मान उपरांत दुसऱ्याच्या धर्मान आमच्या जिवितान पयले बरे क्रिस्तांव जावया जेजूचे गोवाय जावं ते जेजून शिकयले मागणी सगळीं बाबार्थान म्हणुया आमचे बापा स्वर्गींच्या जे नांव पवित्र जावं जे राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो रायज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली धर्मांतल्या वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितान घरान सबस्काय सर्गीच्या सुखाक आमी बरवशान ओतरेकता उदार काकलुतीन पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता पातकांचेर न्हय पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल कशे प्रमाणे शांती दी एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं. मोगान खुशालकायेन एकामेकाक शांती दिया देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडले काडले आमची काकूत कर देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडले आमची काकूत कर देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी ओतो जेजू जाका भाग्यवन फ्रांसीस शावेरान वळखलो जेजूचो गोवाय तो जालो आयज तो जेजू तुज्या म्हज्या काळजान उंड्याच्या रुपान येता हे जेजूक बाबार्थान घेतली आनी मोगाचे संबोवन दुसऱ्या सोबे बांदूंक वावुरतेली सगळीं आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण पूण तुज्या एका सुत्रान सुत्रान म्हाका म्हाका भलायकी भलायकी मेळटली म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तू बरोस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवट्टा तुजे सुरशिलो कडचुरूंक म्हाका कितेंच दिवं नाका आमेन Jesus,
मुखार तूं या. प्रितीच्या बापा, एकवटाचो संस्कार आमी शेवला. तुज्या घरान एकचारान जिवंक, एकामेकाक आशेताव ती शांती जोडूंक आनी घेतलेली शांती सांबाळूंक धर्मा वरवीं अदीक मोगाची भुरगीं जावंक आमकां तुज्या भुरग्यांक कृपेन भर. मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. आमच्या सुर्गीच्या बापाक आमी दिनवासिया. ह्या कोविडाच्या वेळार आमकां हांगसर मिसाक येवंक जावंक ना, जायना. कित्याक एमएची गायडन्साक लागून जोम्यांनी इतले हजारांनी आमी येतले ते भाशेन येवंक जायना. ताका लागून आमी मीस सगळें ऑनलायन लायव्ह ट्रान्समिशन तुमचे पासत केलेलें आसा. तर ही ताणें आमचे पासत मांडावळ केल्या म्हणून सुर्गीच्या बापाक आमी आर्गां दिता. हे मीस सांगे डिनरीन भेटयलेले आसा आनी तांचे प्रतिनिधी म्हणजे फादर विताल मिरांडा. तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. फादर, ताणें आमकां बरें प्रवचन केलां आनी आमची काळजां ताणें उजवाडायल्या. तर आमची मनां आमी जेजूचेर थिरावया. जशे भाशेन भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरान आपलें जिवीत जेजूचेर मांडून तो जियेलो, तेच भाशेन आमी करया. तर सांगे डिनरीचे दुसरेय पाद्री आनी फिरगोज्यो एके वतीन हांगसर हाजीर आसात. कोलें फादर ग्लेन डी सिल्वा, दाबाल फादर फिलिप नेरी दायस, रेवोना फादर ऑक्टावियानो दा कुन्या, फादर सांगे फादर तादिउस डी सिल्वा, सांवड्डें फादर विताल मिरांडा आनी वादें कॉन्सी पिंटो. हे सगळे पाद्री आनी तुमी सगळीं जाणां ह्या फिरगोजींनी जियेतात वाड्यांतलीं. तुमी सगळीं जाणां हांगसर एके वतीन हाजीर आसलेल्यात. तर तुमचे पासत आमी मागलेले आसा. तुमी आमचे पासत मागात. कितल्या वर्सांनी आतां आमी हांगसर भितर बाजिलिकेंत ही नोयनां घेतली. देवाक आर्गां दिवया. सदांच आमी माटवांत घेताले हांव, पूण आतां हें बाग आमकां मेळ्ळें. देवाक आर्गां दिवया. फुडलें मीस 8 पिलारची संस्था आनी तांचे वडील फादर सॅबी हे मीस भेटयतले. सांगे मागीर कन्नड भाशेन मीस आसतलें 6 वरांचेर. तुमच्यान तें ऑनलायन पळोवंक जाता. आयज आमी भावार्थाची नवसणी हे केंद्र आसा पळय, तांचे पासत मागलेलें आसा. तांकां देवान आनिकूय भरपूर मदत करची, कृपा दिवची म्हणून मागया. फाल्यां फेस्त सायबाचें परब 10:30 वरांच्या मिसार ही परब आमी समरुमतेल्या. ताचे येजमान आमचे आर्च बिशप आसतले आनी तांचे बरोबर नेमलेले पाद्री. सगळे मेन आमी 200 जाणां आसतल्या ह्या मिसान भाग घेतली. पयले फावटी आमी हे मीस म्हणून हितून लोकां बरोबर समरुमतेल्या. पूण त्या उपरांत म्हणजे चवथेरसान आमी लोकांक मिसाक हांगसर घेतल्या. 100 लोकांक आमी घेवंक स्टार्ट करता. तुमी आमकां फोन करूंक जाय आनी तुमचें रेजिस्ट्रेशन करूंक जाय. आमकां कितें जाता, ही फिरगोज न्हय न्हय, हें एक श्रायन म्हणटच तुमी तुमचें नांव दिवचें पडटलें आनी आमकां फोन करचो पडटलो. आमी तुमकां हें आनिकूय फुडें सांगतले हांव. पूण आमचो नंबर 9075212942. तुमच्या मनांत उठचो ना, पूण मागीर आमी तुमकां दाखयतल्या. हाचेर तर तुमी फोन करशात जाल्यार तुमचें रेजिस्ट्रेशन करूंक जातलें. 2 मिसां आसतलीं, सकाळीं 7 आनी 8. दोनी आमचे भाशेन जातलीं. तर ह्या मिसांक तुमच्यान येवंक जातलें. चवथेरथान तुमच्यान उमावंकूय येवंक जाता 9 ती 5 पर्यंत. आतां फाल्यां उमावंक कशें येवपाचें? मिसान तरी तुमकां भाग घेवंक जावचो ना. हे जे नेमलेले आसात तांकांच आमंत्रण दिल्लें आसा. ही सगळी तांचे पासत बंदोबस्त केलेली आसा.
सगळे फिरगो पळय आसा तांचो एक प्रतिनिधी आसतलो हाजेर. तर फाल्यां उमाव सकाळची 5 ते 9 पर्यंत आनी दनपारचे 1 ते सांगे 8 पर्यंत. मनान दवरात, फाल्यां 3 तारीख सायबाचें फेस्त. उमांक तुमच्यान 5 ते 9 पर्यंत सकाळची येवंक जाता. मागीर आमकां बंदोबस्त करूंक जाय मिसाची. दनपारां मागीर 1 ते 9 पर्यंत, 1 ते 8 पर्यंत सांगेचे. फाल्यांची मिसां जी तुमच्यान ऑनलायन पळोवंक जाता 6, 7 आनी 8. 6 म्हणना हितून आलदोणची डिनरी कोत्तेली. 7 आमचे तियात्रीस भाव, कित्याक ताणें आमची भास घोट दवरलेली आसा इतलीं वर्सां. आनी 8 जेजुईट पाद्री हे मीस पेटयतले. सांगे फाल्यां 6 स्पॅनिश भाशेन मीस आसतले. फाल्यां पवित्र बोजोण सकाळीं 5 आसतली. तर सगळ्या जाणांक जीं हांगसर आमकां मदत करता तितल्यांकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा. जाणीं वाचपां केल्लीं आसा, गायन केलेलें आसा, ए मिडियाक आनी सांकिस्तांव आनी बाकीचीं जीं मदत करता तितल्यांकूय, आनी तुमकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. सगळीं आतां आमी बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या मागण्यांत भाग घेवया आनी आमची सगळीं देसां आसात, मागणी आसा ती काळजांत धरून हे मागण्यांत आमी म्हणया. बागयोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी सो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें बागयोन फ्रांसीस शावेरा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाकाणटा. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप, पुत्र, पवित्र आत्मो देवान तुमचेर, तुमच्या घराब्याचेर आनी आमच्या धर्माचेर सगळ्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. धर्म संबंदा वरवीं जेजूचे खरें गोवाय जावं. वचून यात, जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबर.